बाबाचे, उदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तिच्या भाव भयणांनो, आयज ह्या जाग्याचेर आमी तर एकठांय जाल्या देवाक दिन वाचूंक, देवाक आर्गां दिवंक. कित्याक ह्याच देवान ह्या वर्सांत आमकां फावो तितलो पावस दिला आनी जेवण खाण उदकूय आमकां फावो केला. ह्या व्हडत्या देण्या पासत देवाक दिन वाचुया, देवाक आर्गां दिवया आनी सदांच हेंच आर्गांचें मोन आमचें सगळें आसूंक त्या वेळार आमी बापाक प्रार्थुया. स्वर्गस्परा देवा, सर्व वस्तूच्या रचणारा, मोडपांतलो पावस आनी दोव धाडून आनी सुपड भुमीचो आदार घेवन दाना फळांचें सुबां पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थ्याच्या ओत्र्याक तुवें सुपड केलें. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणटा. आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक आनी संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूंक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्व पोदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ह्या शेताचेर आनी आमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं.